नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाल्यां इलेक्शन कितें आहा गोंयचो मूड? लोक भायर सरतले काय कितें मतदान करपा खातीर? वारें आसा काय कितें इलेक्शनाचें? आनी खरेंच सामान्य मनशाक ह्या इलेक्शना भितर कितलो इंट्रस्ट आसा? गोंय भरच्यान आमचे रिपोर्टर तांच्या वाठारांतली परिस्थिती आनी झेडपी इलेक्शनाची परिस्थिती सांगपा खातीर आमकां जॉइन जातात. सुरवात करता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडच्यान. लौकीक, कशी चल्ल्या वेंचणुकेची तयारी आनी वारें आसा काय कितें? या प्रमोद, बूथ म्हणजे बूथ वायज डिटेल कितले बूथ बी सगळे सगळ्यां डिटेल्स त्याच सांगता. सगळ्यो पार्टी पॉलिटिकल पार्ट्यो कॉन्टेस्ट करता आणि वारें आता तयार जालां. ते खूप गॅप पडलेले आणि इलेक्शन डिक्लेअर जावन सुद्धा ते वारें तशें तयार जावनासले कित्याक खूप रिस्ट्रिक्शन्स असली. मिडिया मदीं येवपाक मेळनासले कॅन्डिडेटांक. मिटींग सोडल्यो जायनासल्यो. फक्त तेंचे डोर टू डोर कॅम्पेन वा कोपरा भेटून तेंच्यो जाताल्यो आणि मागीर मिडिया कवरेज नाशिल्ली. तांकां खंयच्याच कॅन्डिडेटाक टीव्हीचेर दिसपाक रिस्ट्रिक्शन आसली. ह्या गजाली खातीर ते एक फील इलेक्शनाचो येनासलो. पण हे लास्ट 2 दिसांक कळप म्हणजे तो इलेक्शनाचो फील येवपाक लागला. आमी सगळे पॉलिटिकल पार्टीक कॉन्टेक्ट केलो. म्हणजे आतां सगळे दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा धरले जाल्यार 7,91,000 वोटर फाल्यां म्हणजे वोटर वोट करपाक शकता. म्हणजे 100% वोटराचे सांगता तुका. आमी सगळे पॉलिटिकल पार्ट्याक कॉन्टेक्ट केले. तेंच्यान बीजेपीचेच टोटल 41 कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता. नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा 50 सिटांतले 41 कॅन्डिडेट. तेंच्यांनी क्लेम केला की दोन्ही नॉर्थ गोवा मेजॉरिटी आणि साउथ गोवाकू ते आपले मेजॉरिटी कॅन्डिडेट जिखून हाडून पॅनल फॉर्म करतले. म्हणजे पंचायतीचे जिल्हा पंचायतीचे दोन्ही नॉर्थ गोवा साउथ गोवा ते करतले. काँग्रेसीन तशेंच क्लेम केला. काँग्रेसू तेजे उपरांत एमजीपी सुमार 17 सीट कॉन्टेस्ट करता. 17 सिटांतले चडशे तेंचे साउथ गोवा सीट फोंडा तालुक्यान. तेंच्यांनी म्हटलं काल सुदीन ढवळीकरान प्रेस कॉन्फरन्सान तेणी म्हटलेले मिनिमम 12 तरी कॅन्डिडेट तेंचे जिखतले म्हणून आपान सांगला. आपाचे सुमार 21 कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता. प्लस ते 4 जाणांक 4 इंडिपेंडंटांक सपोर्ट करता. तेंच्यान सांगलें तेंचे मेजॉरिटी कॅन्डिडेट जिखून येतले म्हणून. दुसरे आयज सांजचे म्हणजे फाल्यां वोटिंगचो सगळ्या वोटिंग बुथांचेर वचपाक प्रत्येक तालुक्यांतल्यान टीम्स म्हणजे ज्यो पोलिंग स्टेशनाचे पोलिंग बुथाचे ज्यो टीम्स आसता गव्हर्मेंटाचे पुलीस धरून थंयचो ऑफिसर धरून म्हणजे सगळे ते मॅनेज करपी एक 7 ते 10 जाणांची एक टीम आसता. ती प्रत्येक तालुक्यांतल्यान आयज सांजची भायर सरली वचपाक. म्हणजे प्रत्येक तालुक्यांतल्यान प्रत्येक तालुक्यांत तेंचे स्टेशन आसले. तेंचे सगळे बॅलेट पेपर बी सगळे घेवन वचपाक. थंय एक पिक्चर दिसपाक लागले जे कोविड वोटरांक लागून भितरले जो भंय आसलो. पण पयल्या उपरांत एक वेगळें चित्र आमकां दिश्टी पडलें की थंय खूब गर्दी जाल्ली. ते आपले सामान घेवपाक एक बशीन कितलेशेच लोकांक कोमून तेंच्यांनी पोलिंग स्टेशनाचेर पावयल्या. म्हणजे फाल्यां जी आमकां भंय दिसता फाल्यां कोविड एक वोटर येतलो आनी स्प्रेड करता. पण हांगा जर समज एक मनीस तेंचो एक गव्हर्मेंट सर्वंट चुकोन पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार तो खुबशे कडेन पयलींच आदले दिसाच स्प्रेड करपाक शकता व्हायरस. अशी सिच्युएशन आसली. आणि आमी तांकां डिटेल विचारले बाबा तुमकां कितें कितें सेफ्टी गियर्स गव्हर्मेंटान दिल्या काय. तेंच्यान सांगलां बॉक्सान पॅक करून दिल्या. तितून सॅनिटायझर आनी मास्क आहा म्हणून सांगलां. पीपी किट ना अशें आमकां आतां पर्यंत तरी कळटा की फाल्यां समज तेंच्या बुथाचेर एक कोविड पेशंट आहा ताका पीपी किट दिवपाचो प्रश्न येयलो. पीपी किट दिल्लो ना अशें आतां पर्यंत तरी कळटा. फेस शिल्ड दिला काय ना. फेस शिल्ड इम्पॉर्टंट आसलें म्हाका फक्त मास्क कोत्ता घेयना कितलेशेच लोक बुथाचेर येवन वयतले. तांकां मास्का बरोबर फेस शिल्डूय आसपाक जाय. फेस शिल्ड दिला म्हणजे तांकां तेंचे गजाली पॅक करून दिल्ले आसा. सो ते फाल्यां आमकां एक्चुअली ग्राउंडार ते कशे गव्हर्मेंट सर्वंट कशे फेस करता लोकांक ते ग्राउंडार फाल्यां पळोवपाक मेळटले. प्रमोद, थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव महेशा म्हऱ्या वता डायरेक्टली, कारण आमी गोंय भरचे आमचे रिपोर्टर आज ह्या प्रोग्रामाचेर घेतले. आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आसा. महेश, कितें आहा ही बुथांची रचना, कशें चलतलें फाल्यां वोटिंग? प्रमोद, हे जे इलेक्शन आता कोविड-19 पॅन्डेमिकान आमी घेतात आणि त्या आमी पळयला की 200 कॅन्डिडेट टोटल कॉन्टेस्ट करतात. नॉर्थ गोवा 104 आणि साउथ गोवा 96. बीजेपीचे हांव सांगता, बीजेपीचे 25 कॅन्डिडेट्स नॉर्थ गोवा आसात. 16 कॅन्डिडेट तेंचे साउथ गोवान आसात आणि टोटल 41 तांचे. नॅशनल काँग्रेसीचे 21 कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा, 16 साउथ गोवा आणि टोटल 37 तेंचे कॉन्टेस्ट करतात. एनसीपीचे 3 कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा, 3 कॅन्डिडेट फक्त साउथ गोवा, तेंचे टोटल कॅन्डिडेट 6 कॉन्टेस्ट करतात. एमजीपीचे 7 कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा, 10 कॅन्डिडेट
10 साऊथ गोवा आणि टोटल 17 सीट MGP कॉन्टेस्ट करता आणि आप 7 नॉर्थ गोवा आणि 13 साऊथ गोवा आणि त्यांचे टोटल 20 कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता आणि आम्ही इंडिपेंडंट जर पळयलें जाल्यार 40 नॉर्थ गोवान आसा, 38 साऊथ गोवान आसा आणि टोटल 78 कॅन्डिडेट हे इंडिपेंडंट सगळे टोटल कॉन्टेस्ट करता. सेन्सिटिव्ह बूथ प्रमोद 10 आसा आणि टोटल बूथ म्हणटा ते 1187 आसात. 9,500 9,500 सुमार स्टाफ आसा इन्क्लुडींग 10% रिजर्व केलेलो स्टाफ आसा. प्रमोद आनी एक आमी गजाल पळयताले की तांकां आमी आयज परतून स्टेट इलेक्शन कमिशनान गेल्ल्यार आनी तांकां विचारताले की कितले तुमी आतां मेरेन आयडेंटिफाय केला कोवीड पेशंट जे होम आयसोलेशन आसा आनी जे वोट करूं शकता. सो तांच्यांनी सांगलें की ते अजून आयडेंटिफिकेशन चालू आसा. आज रात मेरेन चलतलें कित्याक आयजूय थोडे केसी तांकां पॉझिटिव्ह सांपडपाचे आसा. सो फाल्यां ते भायर सरतले वोट करतले काय ना ते खबर ना पूण PPE किट म्हणटा तो स्टाफाक दिल्लो ना. PPE किट तो थ्रू BLO RO BLO हांकां दितले. जे कोण वोट करतले पेशंट जे कोण आहा जे कोण आयडेंटिफाय करतले तांकां दिवपाक येतलो प्रमोद. थँक्स अ लॉट महेश. हांव पेडण्या सावन सुरवात करता. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, म्हाका दिसता पेडण्याचें राजकारण बरेंच तापलां, पूण त्या तापिल्ल्या राजकारणाचो उत्साह लोकां मदीं आसा काय लोकां मदीं तितलो उत्साह ना? सर सांगपाचें म्हटल्यार आता हळूहळू उत्साह निर्माण जाता अशें दिसता. जे आयज सकाळी बॅलेट पेपरचे स्टाफ आसात प्रत्येक बुथान वचपाक लागल्या तशे निर्माण जाल्या आणि जे पक्षाचे आसात अपक्ष आसात आणि विरोधी आसात जे हळूहळू संपर्क करीत आसा दिसना पण वैयक्तिक वचून सर. आणि सध्या पेडण्यान सर 89 सेंटर आसात सर. आयज सकाळी सगळे स्टाफ डिस्ट्रीब्यूट झालेले आसा. 8 सांज मेरेन पावलेले आसा सगळे सर. आणि तातूंत BJPचे 4 कॅन्डिडेट आसा सर पेडण्या. मोगोचे 3 आसात, आम 1 आसा, NCP 2 कारण ते पक्षान जरी दुसऱ्याक सपोर्ट केले तर त्यांचे कन्सिडर ते धरतात सर. ते 2 आसात. काँग्रेसचे 2 आसात सर आणि इंडिपेंडंट 7 आसा सर. म्हणजे इलेक्शनाचे वातावरण आयज खंय तरी निर्माण जाल्या सर. आणि लोकांक आनी एक भय आसा सर खंय कोरोनाच्या बाबतीत. खंय फाल्यां सकाळी लास्टाचे 1 तास कितें तरी तांकां दिल्लेले आसा कोण पॉझिटिव्ह आसा आणि कितें आसा तरी पण लोकांच्या भितर भय आसा की भायर सरात आणि कितें बश्टे अपशरणां जायत जाल्यार कितें जातलें हे एक वातावरण आसा सर. आणि काँग्रेस BJP आणि अपक्ष आणि हेचेर सामके नेट हे आसा सर पेडण्यान. सो एक लोक भायर सरतलो काय ना म्हाका दिसता हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न सगळ्या मुखार आसा. हांव पेडण्या सावन वता बार्देजाक. श्याम सुंदर फट्टे आसा म्हजे बरोबर. श्याम, 9 मतदारसंघ झेडपीचे कितें दिसता आणि राजकारणय बरेंच खोदळ घाला सारको. लोक भायर सरतले. हांव आज तोच प्रश्न विचारता. लोक भायर सरतले लोकां मदीं एज फार एज दें आयचें राजकारण जें आसा ताचे विशीं उमळशीक आसा काय लोकांक बेजार आयला? खरें सांगपाचें म्हणजे चडशा लोकांक उत्साह तसो दिसना. इलेक्शनाचो उत्साह तसो दिसना. कित्याक जर पळयलें जाल्यार कोणाक विचारलें जाल्यार इलेक्शन कित्याक पाट पडत इलेक्शन सध्याच्या ह्या हितून कित्याक असो म्हणजे मोजक्या लोकांचो असो हे चालू आहा. आणि सध्या इलेक्शनाक 31 बार्देशान 9 हितून 31 कॅन्डिडेट आसात. आणि भितर BJP आसा, काँग्रेस आसा, MGचे 1-2-3 आसा, NCPचे आसा आणि आपाचे आसा 1-2 कडे आणि अपक्षय आसा. आणि अशें दिसता की लोक येतले काय ना ते फाल्यां येतले. कित्याक जशे प्रत्येकाचे जे आमदाराचे मनीस आहात किंवा कॅन्डिडेटाचे मनीस आहात ते बाय फोर्स भायर सरूंक शकता. पूण बाकीचे सर्वसाधारण लोक आहा पळय ते अशें दिसना की फोर्सफुली भायर सरतले अशें सिच्युएशन सध्या तरी सगळ्या कडेन दिसता. कित्याक लोक वाजेल्ले आसा. आमी वाजेना कित्याक इलेक्शना आणि ह्या टायमार तरी कोविडाच्या टायमार इलेक्शना कित्याक अशें बीन लोक उलयतात. आयज बार्देशांचे म्हापशा पेड्यांच्यान सगळ्या बुथांचेर सगळे पोलिंग सेंटराचेर सगळे सामान घेवन गेल्या. तांकां मेन म्हणजे कोण हे आहा पळय पोलिंग बुथाचेर स्टाफ आसतलो तांकां सॅनिटायझर दिला, तेंच्यांनी मास्क दिला, हे इतलेंच प्रोवायड केला, बाकी काय ना. कित्याक रिटर्निंग ऑफिसर आहा तांकां विचारले तांकां कितें कितें दिला. तेणी सांगला मास्क आनी सॅनिटायझर हे दिला आणि प्रिकॉशन घेतला. आणि जर गरजूच पडली जाल्यार आमी PE किट दितले. आणि जे कोण कोविड पेशंट आहा तांकां लागून आमी PE किट दितले हे एक तेणें सांगला. दुसरे
दुसरे पोलिंग सेंटराचेर फाल्यां पळोवचें पडटलें की सकाळी बाबा गर्दी जातली काय लोक येतले व ना. हे सिच्युएशन जर पळयलें सध्या आतां पेड्यान म्हटलें जाल्यार 2 सेंटरां आहा 9 हेतून 2 रिटर्निंग ऑफिसर आहा आनी पयलीं जाल्यार ती सगळी गर्दीत बी आसा. बशीनसून पासून वयता आसतना उदर पासून सांगलें बशी I will go back to center- Fatte. Yeah, Fatte, go ahead. हय ते गर्दी जाल्या पूण तशीच गर्दी फाल्यां परत इलेक्शनाक वोटिंग करपा वक्तार लागतले तेन्ना कशें कितें गॅप कशें दवरतले हो हें सगळ्यात पळोवचें व्हडलो प्रश्न. पडटलें. आय अग्री. हांव थंयच्यान वता दिवचले. विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें दिवचलची साखळीची परिस्थिती, वातावरण वेंचणुकेचें आसा, लोकां मदीं उत्साह आसा काय ना? तर जशें आमच्या सिनियर रिपोर्टरान सांगलें लौकीक शिरकर की हालीं 2 दीस जाले आमकां वातावरण दिश्टी पडटा. उमेदवारां मदीं खूब उत्साह आसा. सगळे उमेदवार म्हणटात की आमीच जिखतले. पूण मतदार जे आसात, जे मतदान करतले फाल्यां, ते फाल्यांच कळटले. कारण लोक हांगासर सायलंट आसा. काही उत्साह सध्या दिसना. तितून कोरोना सो कितपत लोक भायर पडटले हो जो एक प्रश्न आसा. हालींच 2 दिसां पयलीं सांखे मतदारसंघान मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत काही जणांनी विरुद्ध पार्टीच्या काही लोकांनी पक्ष प्रवेश केलो. सो झेडपीच्या इलेक्शन तोंडार पक्ष प्रवेश करून तांकां अशें दिसता की काही आमचे मतदार उमेदवार जे आसा ताका फाटबळ मेळटले. दिवचल मतदारसंघान काही कडेन प्रतिश्ठेची लढाई चालू आसा. जरी फाटले काही महिने गॅप पडला आसत, पण जेन्ना डिक्लेअर जाली डेट त्याच्या उपरांत आणि जेन्ना कळ्ळें नोटिफिकेशन येयलें की डेट डिक्लेअर जातली बेगीनूच इलेक्शनाची, तेन्ना सावनूच उमेदवार आनी तेंचे काय विल गो बॅक टू विनायक व्हेरी शॉर्टली. बट एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हाका दिसता सगळ्यांक सांगची पडटली की जशें लौकिकान सुरवाती सावन सांगलें की गर्दी जाता आनी आजच गर्दी जाल्या जेन्ना बॅलटाचें सगळें सामान व्हरपा येयलें तेन्ना. सो आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग रायट नाव इज दॅट फाल्यां मतदाना भायर सरचें. आनी प्रत्येक खेपेक आमी सांगतात की मतदान भायर सरून खूब करात म्हणून. आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज भायर सरतना काळजी घेयात, सेफ्टीची प्रिकॉशन्स घेयात आनी मतदान करून येयात. हांव फोंड्या वचचे पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक घेता, रोखडोच परत येता, खंयच वचनाकात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां. आमी फोंड्या या. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेचें राजकारण तापलां? लोकां मदीं इंट्रस्ट आसा काय कितें? म्हाका दिसता प्रमोद, एक कुट्टी खांडेपार बेरे वागुर्मे सोडले जाल्यार म्हणजे त्या हांगा जे जातले ट्रायंगुलर फायट जातली सामकी. कित्याक MGP, BJP आनी काँग्रेस अशी तिनूय कॅन्डिडेट सामके सक्षम आहा आनी तेंची म्हाका दिसता जोरदार तयारी चालू आसा. ते सोडले जाल्यार बाकी कडेन म्हाका दिसता खंयच काँग्रेस सीट ना. फक्त MGP आनी इंडिपेंडंट दिसता. आनी तितून भितर म्हाका दिसता चड इंडिपेंडंट आहा तांकां चड उमेद आहा की ते जिखून येवपाची तांकां फूल चान्सीस आहा म्हणून. पण काँग्रेसीन ह्या वेळार तांकां भितरल्यान सपोर्ट केला इंडिपेंडंटांक तें कळोन येना. मतदारांचो उत्साह तितलोच आसा कारण बाकीच्यांनी सांगले तशें ह्या 2 दिसांकूच मातसो उत्साह चड वाडला. पण फाल्यां अशें जातलें की लोकांक भायर व्हरोन मतदानाक व्हरचें पडटलें आपोवन, अशे तरेची परिस्थिती आसा. दुसरी गजाल, आयज एक डेप्युटी डायरेक्टरान मायन्स भितर रेड मारून सावेरे हांगासर एक 7 होडी आनी एक ट्रक सीज केल्लो आसा जे इल्लिगल रेंव वेवसाय करताले. प्रमोद. या, थँक्स अ लॉट. हांव फोंड्या सावन वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा? एकच सीट, एक ऑलरेडी BJPन जिखला. पण खंय आसूं इलेक्शन म्हळें की ज्या जाग्यार इलेक्शन ना त्या जाग्यार लोकांक इल्ली मातशी उमळशीक आसता. ती दिसता काय दिसना? सर, तुम्ही सांगिल्ल्या भशेन सद्याक तरी हांगा 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो, पूण सद्याक तरी सांकवाळचे अनअपोज्ड कॅन्डिडेट अनिता थोरात म्हणटा ते जिखून आयिल्ले आसा.
आणि ताका लागून सद्याक तरी आमचे जे इलेक्शन आसा झडपीचे इज गोइंग टू बी लिमिटेड ओनली टील वन कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ती म्हणजे कुठ्ठाळी आणि थंय ऑलरेडी मातसो उत्सव चालू आसा. इट इज म्हळ्यार इट्स क्रिश्चन डॉमिनेटेड बेल्ट आणि SC ST ट्रायबल वोटिंग चड आसा थंय. सो खंय तरी फाल्यां एक ट्रायंग्युलर फायट जावंक शकता. म्हणजे देर इज अ कॅन्डिडेट फ्रॉम आप म्हणजे पब्लिक वाज एकटो आसा, काँग्रेसीचे तर्फेन लोपिन झेवियर म्हणटा तो आसा आणि इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आंतोन वाज आसा. तो आंतोन वाज आसा इज अ फॉर्मर ZP मेंबर. आदले टायम तो इलेक्शनाकूय राविल्लो अगेन्स्ट अलिना साल्दाना. सो खंय तरी फाल्यां हे इलेक्शन जे जातलें इट इज गोइंग टू बी बिटवीन द थ्री ऑफ देम. आणि सद्याक तरी आयज पोलिंग जे मटेरियल आसता म्हणजे MPT हॉलान जे तांचे काउंटिंग जावपाचें आसा सोमार थंयच्यान आयज सगळे पोलिंग मटेरियल भायर सरून 22 काय 23 पोलिंग स्टेशनां आहा थंय सगळे ते मटेरियल पावयल्ले आसता. जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक विचारलें तांच्यांनी सांगलें की पोलिंग मटेरियलाच्या बरोबर प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून सॅनिटायझर दिल्ले आसा, ग्लावज दिल्ले आसा आणि खंय तरी इन केस इट इज रिक्वायर्ड PPE किट्स सुद्दां तांच्यांनी प्रोवायड करून दवरले आसा. सो सद्याक द ओनली क्वेश्चन इज बिकॉज इट इज मोस्टली ऑफ अ क्रिश्चन डॉमिनेटिंग बेल्ट. जायते लोक क्रिस्तांव आसा. खंय तरी फेस्टिवल सिजना खातीर जावं आतां व्हेरी फास्ट क्रिसमस आसा खंय तरी कोविडाचो भंया लागून फाल्यां लोक भायर सरतले काय ना दॅट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. पूण अशें सद्याक तरी उत्साह अशें दिसून येता की सगळ्या वाठारांनी जे कॅन्डिडेट आहा ते आता सद्याक तांच्या म्हणजे इंटरनली दे आर ट्रायंग टू मीट अप विथ पीपल अँड एक्सप्लेन टू देम. बोवाळ चालू आसा पूण फाल्यां कितले लोक भायर सरतले हाजेर ते मेन डिपेंड करतले आणि द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेअर्ड ऑन मंडे. सो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रायंग्युलर फायट, इंटरेस्टिंग फायट बिकॉज आम आदमी पार्टीचो थंय जो कॅन्डिडेट आहा आय थिंक कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पयलीं केन्ना कोण नाशिल्लो थंय. सो तांच्यानी आतां एक कॅन्डिडेट घातलो. सो वी हॅव टू सी की आम आदमी पार्टीचे कितले मेरेन थंय प्रचार जाता जावं कितले मेरेन थंय लोक आम आदमी हॅज पेनेट्रेटेड सद्याक जे आंदोलन वीज आंदोलन हे सगळें कॅरी आउट करतकच लोक कितले मेरेन खंय पावता आणि टुमॉरो इज गोइंग टू बी अ व्हेरी बिग डे फॉर ऑल द थ्री पार्टिसिपंट्स. थँक्स. बिफोर आय गो टू साउथ हांव परत विनायक कामारा वता. आमचें कनेक्शन मातशें डिस्कनेक्ट जाल्लें. विनायक कितें दिसता प्रतिश्ठेची लढाई खंयची आसा आनी प्रतिश्ठेची लढाई आसा ही राजकारण्या खातीरच प्रतिश्ठा काय मतदारा खातीर प्रतिश्ठेची लढाई जावपाक शकता? सर प्रतिष्ठेची लढाई यावेळी तरी म्हटली का राजकारणामध्ये सुद्धा प्रतिष्ठेची लढाई चालू आहे. ह्या ZP इलेक्शनाचेर अवलंबून खूप काही आसा सर. म्हणजे फुडें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवपाची आसा, त्याच्या फुड्यान 2022 असेंब्ली इलेक्शन येवपाचें आसा. दिवचल तालुका जर धरलो 3 मतदारसंघ मये सांखळे आनी दिवचल ह्या तिनूय मतदारसंघातले ZP इलेक्शन जे आसा जे कोण विनिंग कॅन्डिडेट आसतले खंयची पार्टी चड लीड घेतली हेचेर सगळे फुडले राजकारण चाललेले आसा सर. प्रतिश्ठेची लढाई सभापती आणि मुख्यमंत्री हे 2 व्हडली पदां दिवचल तालुक्याक मेळिल्ली आसा आणि दोनूय कडसून तितलोच नेट लागलेलो आसा की आपले कॅन्डिडेट येवचे. पूण जे ऑपोजिशन लिडर्स आसात जावं जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात त्यांनी तितलोच नेट लागलेलो आसा. गाठी भेटी लोकांचे घेवप, जेंचे जे प्रॉब्लेम्स आहा तेंचे सोल्युशन काडप आणि तांकां आश्वासन दिवप हे गेले फाटले 8 दीस 10 दीस चल्लेले आसा. लिपोवन चिपोवन मिटिंगूय चालू आसा आणि सगळेच उमेदवार जेंकां आमी वचून मेळ्ळे सगळेच उमेदवार म्हणटा की आपुणूच जिखतले. पूण फायनली सगळे जे आसा ते मतदारांचेर आसा. मतदार वोट करपाक फाल्यां भायर सरपाक जाय. आपली काळजी घेवन. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. बिफोर आय गो साउथ मकबूल प्रतिश्ठेची लढाई आसा खंयची? सर दिवचल तालुक्यान जो लाटांबसे मतदारसंघ आसा थंय एक प्रतिश्ठेची लढाई जावं शकता. अपक्ष उमेदवार आणि आता जे करंट सरकार आसा त्याचो उमेदवारां मदीं टफ फायट जावं शकता. आणि मया मतदारसंघानूय साधारण तशीच इंडिपेंडंट उमेदवार आणि करंट सरकाराचो उमेदवार त्यांच्या मदीं फायट जावपाची खूप शक्यता आसा. थँक्स विनायक. श्याम बिफोर आय गो साउथ टू मयूर आसा प्रतिश्ठेची लढाई खंयची? प्रतिश्ठेची म्हणजे खरें म्हणजे प्रतिश्ठा जाल्ली जाल्यार MLAंची जाल्ली आहा. MLA आपले कॅन्डिडेट आहा पळय ते आणि ते निवडून हाडपाक लागून त्यांची सध्या कसोटी लागलेली आहा. खूप कडे पयले थोडे थिवी एक आसा थिवी मतदारसंघांचे जे हे आसा तेतून आसा. मागीर शिवोली मतदारसंघ हे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मतदारसंघाचे सांगता भितरले त्या आमदारांचे जे ZP कॅन्डिडेट दवरल्यात तांकां निवडून हाडपाक लागून त्यांची कसोटी लागलेली आहा. भितर एक कलंगूट आसा, मागीर पर्वरी आसा. ते पर्वरी आहा त्याचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आणि तांकां निवडून हाडपाक लागून त्यांची कसोटी लागलेली. हे
हे त्यांची प्रतिष्ठा जाल्ली आहा की MLA ची आपलोच कॅन्डिडेट निवडून येवपाक लागून. थँक्स श्याम. हांव वता मयुरा म्हऱ्याक कुडचडे केपें सांगे सगळ्या वातावरणाचो अदमास घेवया. मयूर कितें आहा? प्रमोद, प्रतिश्ठेची जबाबदारी म्हणल्यार अशें जालेलें आसा कितें हांगा इलेक्ट जावप अशें इम्पॉर्टंट ना ते, कित्याक हांगा एक डेप्युटी CM आसा, तशें पावर मिनिस्टर, तशें PWD मिनिस्टर, तांकां लीड मारून हांगा इलेक्ट जाल्ले जाय. कित्याक ही एक इलेक्शन अशें जालें आसा कितें BJP वर्सीस काँग्रेस म्हळ्यार शेडे मतदारसंघात पळोवपाक गेल्यार BJP वर्सीस काँग्रेस जाल्लें आसा आनी पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल मार्जिन येवन लीड चड मार्जिनान जिखले जाल्यार आतां तो पळोवपाक जाय कितली लीड दिसती. तशेंच बारशा हांगा कुशाळी वेळी हो 2 टायम येयलेलो मनीस तो बाबू कोळेकराचो जर कितें इफेक्ट जाता जाल्यार बाबू कोळेकर हो काँग्रेसीच्यान BJP येयलो म्हणून इफेक्ट जावंक शकता, काय बाबू कोळेकरा सपोर्टाचेर तो लीड मारून येवंक शकता, हेंय आसा. तशेंच सावड्डे पळोवपाक गेल्यार सावड्डे बरेच एक गजगज जशें धरलेले आसा PWD मिनिस्टर दीपक पावसकरान, कित्याक तेका बी जाय कितें तो MGP चे लोक आसा म्हणटकीर तो तेगे इंटेन्शन कितें आसा आपलो लीड मारून दाखोवपाक आपली पावर कितली आसता म्हणून. म्हळ्यार हांगा एक अशें आसा पावर कोणा आसा चड आसा तो दाखोवपाची हें जाल्लें आसा. तशें सांग्यार पळोवपाक गेल्यार सांग्यार एक्स MLA सुभाष फळदेसाय आनी प्रेझेंट MLA प्रसाद गांवकर तेगे इंडिपेंडंट आसा, तशेंच एक अभिजीत देसाय म्हणून काँग्रेसीर रावलेलो आसा. म्हळ्यार प्रतिश्ठा अशी आसा प्रेझेंट MLA आनी एक्स MLA हितून भितर फायट आसा. म्हळ्यार इलेक्शन हें ZP नांवाक जाल्लें आसा पूण इलेक्शन हे MLA चे तशें मिनिस्टरांचे इलेक्शन जाल्लेलें आसा. आतां इलेक्ट जातकीर कशें कितें जाता तें कळटलें. तशेंच कोवीड काळ बोवाळ जाल्लो त्या प्रमाणे वोटिंग कितली जातलें अशी मातशें दुबाव आसलेलो, पूण आज पळोवपाक गेल्यार वातावरण बरेंच आसा. कमी जर वोटिंग जालें जाल्यार BJP फायदो आसा, चड वोटिंग जाल्यार पळोवपाक शकता कितें जायत म्हणून समज. या थँक्स अ लॉट मयूर. लौकीक परत तुजी मारा येतना ह्यो सगळ्यो ज्यो सीट्स आसात तातूंत भितर जर पयले मॅक्झिमम सीट्स BJP लढयता, ताजे उपरांत काँग्रेस लढयता आनी बाकीची पार्टी ज्यो आसा 20-17 अशी सीट्स लढयता. हो जो एकूण जर हे पळयलें फाल्यां लोक 70% 80% भायर सरलो किंवा फाल्यां 50 आनी 60% भायर सरलो, कोणाक नाल्यार कोणाक तरी ते जिखपाक जाय. आनी ही असेंब्लीची सेमी फायनल जाल्ल्यान डेफिनेटली सगळ्यांची उमळशीक आसा. पूण हे जे ओपोजिशन आनी रुलिंगाचो जर स्पेस पळयलो, कितें दिसता सद्याचें जें चित्र आसा ओपोजिशन, देर आर टू मेनी ओपोजिशन पार्टीज आनी BJP सिम्स क्वायट स्ट्रेंगथन्ड युनायटेड, ऑर दिसता की जो एक लोकांचो राग सगळे आंदोलनां भितर रस्त्यार दिवन दिश्टी पडटा तो इरिस्पेक्टीव ऑफ दीस फ्रॅगमेंटेशन ऑफ ओपोजिशन मतदाना भितर परावर्तीत जातलो. ओके प्रमोद, इलेक्शन BJP खातीर एक मोठी चॅलेंज पहिले म्हटल्यार एंटायर इलेक्शन आयज तिचे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 40 आमदारांतले 27 आमदार BJP कडेन आहा, तितले 10 टोटल 12 काँग्रेसींतल्यान येयल्या, 2 MGPंतल्यान येयल्या आनी त्यो पार्टी आता जे पार्टींतल्यान ते येयल्या त्यो पार्टी मेजर म्हणजे चडशे कॅन्डिडेट तेंच्यांनी फील्ड केल्या. जो एजिटेशन चालू आहा ते सावथाक खूब प्रभाव आहा आनी तेंच्यो चॅलेंजीस ह्यो आमकां क्लिओफास, बाबाशान, फिलीप नेरी सारख्या MLA तिंका तेजी अजळ बसपाक शकता. तेंचे फुड्यान एक मोठी चॅलेंज आहा. एके वटेन BJP सिंगल हँडेडली गेल्या, कोणा कडेन अलायन्स करनासतना, दुसरे वटेन काँग्रेस, NCP, आप तेंच्यांनी आपले आपले कॅन्डिडेट घातल्यात. बाकीच्या पार्ट्यांनी MGP, NCP, आप हेंच्यांनी सगळे कडेन कॅन्डिडेट घालना पण सायजेबल कॅन्डिडेट घातले आनी थोडे तेंच्यांनी इंडिपेंडंटान बी सपोर्ट केला. काँग्रेसीन मध्ये एक MGP कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केला. पण तो मातशे मॅक्झिमम BJP ओडोवपाक जाय अशा प्रकारचे अंडरस्टँडिंग जाला अशें दिसता. हितून BJP चॅलेंज आहा की 27 आमदारांची हे घेवन जे इलेक्शनाक आतां देंवता 27 आमदार आतां प्रत्यक्ष मताच्या रुपांतल्यान दाखोवचे पडटले. आता ते नंबर्स तांकां दाखोवचे पडटले आनी ते लोक तेंच्या बरोबर आशिल्ले जे असेंब्ली इलेक्शनाक लोक आशिल्ले जे लोकांनी तांकां निवडून हाडले तेवू लोक BJP बरोबर शिफ्ट BJP फाटल्यान रावतले काय कितें आमदार आपल्या लिडरा फाटल्यान तेवू लोक शिफ्ट जातले काय कितें काय ते वेगळे जातले ह्या इलेक्शनांतल्यान क्लियर जातले. BJP फुडले आपले BJP आपले फुडले पिक्चर क्लियर जातले की बाबा आमी इतले आमदार ओडून हाडले पण एक्चुअली लोक आमकां शिफ्ट जाल्या काय कितें हे आता BJP ह्या इलेक्शनांतल्यान क्लियर जातले. थँक्स अ लॉट लौकीक. म्हजो वेळ सारको सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका एकच गजाल, इलेक्शन प्रत्येक इलेक्शन हें म्हत्वाचें आसता. फाल्यां लोक कितलो भायर सरतलो तें निश्चित पळोवया, पण मतदान म्हणटकीर भायर सरचें
अशें सदां भशेन सांगचेशें दिसता. मात भायर सरतना जी जतनाय घेवपा जाय आनी ज्या परिस्थिती भितर आमी आसात ताची जाणीव दवरून जबाबदारेन जशें वचून मतदान करून येवपाक जाय तशें सगळे जाण करतले इतलेंच मानता, मागता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.